नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमगेर हाडला वागोळे. नुस्त्याचें नांव आसा वागोळे, म्हणजे कायट फीश. पातळ पतंगा भशेन आसता पळय दर्यान ते. आनी हे पळय मोव आसता ते एकूच हांगा भितर कांटो आसता, बाकी मोव आसता. आनी हाची न्ही बऱ्यापैकी सागोती करपाची. हे कट करूनच हाडलेले आमगेर. आतां आमी सागोती करुया ताची. हे पळया, हांवें कायल घेतल्या, भितर आतां तेल घातला, लसूण घालता आनी ओनियन घालता म्हणजे कांदो. आनी आतां हे फ्राय मातशें जावनी. हे पळया, आतां हो कांदो जालो. आतां भितर आमी सोय घालुया. हे पळया, हे खोबरें बी सुकें न्हय आं, हे पळय तळ्ळे ते. आनी ही आतां बरी भाजोनी. आनी थोडी सोय म्हाजी पळया अशी काडलेली आसा, ती हांव मागीर घालतलें. ही अर्दी जाली की भाजून. हे पळय, हातून सोय आसली न्ही, ती हातून घातली आनी आतां ही सगळी मेळोन भाजता. पयलीं ते मोठे खडे कशे जाल्ले न्ही, पातळ स्लायसीस केले त्यो. हे पळय तश्यो. हे पळय, आतां हे निवले आमी ताचें वांटण करुया. आनी तातूंत घालता इल्लीशी तिखी आनी 3 घालता लवंगां. हे पळया, गॅशीचेर आतां हांवें न्ही तोप दवरला, तातूंत इल्लेशें तेल घातलां. आतां भितर कांदो घालुया. मोठो अर्दसो घेतला. आतां न्ही भितर कांदो जालो तो. आतां भितर टोमॅटो धाकटोसो अर्दो आनी 4 घातले हिरव्यो मिरच्यो बी. हे पळया, आतां हांव भितर घालता हळद, लाल तिखट थोडेच घालता, मिरच्यो आसा न्ही. आनी आतां ते मातशें मिक्स करुया. आनी भितर कितें घालता जाणा, गरम मसाला आनी घालता आलें. हांवें वदळ घालूंक ना, विसरलें हांव, म्हणून आतां हांवें किसले ते आले आनी आतां ते मातशें फ्राय करता. आनी इल्लो गरम मसालो आपल्या टेस्टी प्रमाणे घाला. हे पळय, हांवें आनी अर्दो चमचो घातलो गरम मसालो. आनी आतां भितर घालता वांटण. हे पळय, थोडे हांवें उदक घातलें आनी बरें बॅलन्स केलें. आतां भितर घालता मीठ थोडें. आनी भितर घालता नुस्तें धुला तें. धुवन दवरला हांवें. आनी आतां हे धापून दवरुया. हे पळय, आतां हेका 15 मिनटां जाली. आनी न्ही भितर हांवें 2दां अशें दवळ मारलेलें आं, नाजाल्यार हे पळय लागत म्हणून. म्हाजें लागूंक ना पळय. आनी आतां भितर न्ही आनी थोडें मीठ घालता, वोदळ हांवें कमी घातलेलें आं. आनी सोलां घालुया. आनी 1-2 मिनटां शिजोवन ये, म्हणजे सोलाची आमटण ताका बरी लागतली. आतां हे रेडी जालें. मीठ बीन बरोबर जालें आनी सोलाची बीन बरी लागले. आतां हे बरोबर जालें आं. आतां अशेंच तुमी केन्नाय तुमगेर वागोळ्याचें नुस्तें हाडलें जर करा, म्हणजे कायट फीश. आनी अशेंच मटण बरें धबधबीत करा. पळय कितलें बरें जाता पळय. पयलें अशेंच करा. आणि त्याचबरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब मातशें प्लीज.
यादीन करा आणि तसेच शेअर करा. आणि आता न्ही तुम्ही म्हाजो व्हिडिओ पळयता मागीर पळयता भरभरून अशे तुम्ही म्हाका खूब खरेंच प्रेम दितात, माया करता म्हजी आणि बरे कॉमेंट्स दिता. खरेंच तुमकां मना पासून थँक्यू आणि देव बरें करूं तुमचे. तशेंच न्ही आता भितर आमी लास्ट म्हणजे हे पळय घालुया ओली कोथंबीर आणि रेडी टू सर्व. जालें तयार. बरें तर.